मस्कुलर एंड्युरन्स आणि कार्डिओवस्क्युलर एंड्युरन्स. कार्डिओवस्क्युलर endurance of heart and endurance of lungs is called cardiovascular. Endurance of lungs, endurance of heart. खूप important player. मैं तो कबड्डी प्लेयर असू, जिम्नास्ट असू, खो-खो प्लेयर असू, टी बैडमिंटन प्लेयर असू, क्रिकेट प्लेयर असू, फास्ट बॉलर असू, बॅट्समन असू. कार्डिओवस्क्युलर एंड्युरन्स, एंड्युरन्स ऑफ हार्ट, एंड्युरन्स ऑफ लंग्स. आणि दुसरं आणि खूप महत्त्वाचं मस्क्युलर एंड्युरन्स. आता कार्डिओवस्क्युलर एंड्युरन्स किती करता? इट इज पार्ट ऑफ फिटनेस. कार्डिओवस्क्युलर एंड्युरन्स एखादं स्पोर्ट जास्त वेळ कसं खेळावं, लाईक क्रिकेटर ही रिमेन्स ऑन द ग्राउंड फॉर 5 hours 6 hours. एखादं टेनिस प्लेयर, आमच्या लहानपणात जॉन बॉब आणि जिमी कॉर्नर्स किंवा मॅकेनरो आणि कॉर्नर्स 5 तास टेनिस मॅच चलतात. 5 तास कंटिन्युअसली दे वर सर्विंग अँड रिटर्निंग. इतलो मनीस एक्झॉस्ट जाता म्हळ्यार 5 तास टेनिस खेळप म्हळ्यार 10 दीस म्हाका दिसता कंटिन्युअस फुटबॉल खेळिल्ले भशेन. इतलो एंड्युरन्स अँड दॅट दे वूड हॅव इज कॉल्ड कार्डिओवस्क्युलर एंड्युरन्स. ना VM प्रभुदेसाय जे डायरेक्टर आसा, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्साचे, तांकां हांवें रिक्वेस्ट केलें की आमकां इनडोर स्टेडियम जाय. आमकां प्रत्येक तालुक्यान एक किमान इनडोर स्टेडियम जाय. हे हांवें तांकां गेले 3-4 वर्सां ब्रेन वॉश करीत शेवट तांणी आमकां सांगलें की ह्या खेपेक आपूण करून दिता. ताणें पयलो स्टेडियम, इनडोर स्टेडियम तुमकां सांगपाक म्हाका आनंद आनी गर्व दिसता की हो मडगांवान हांगा ह्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साचेर करता तो. हाज्या खातीर तांकांय ताळयो मेळपाक जाय. आनी तो 6 म्हयन्या भितर तो उबारून दिवपाचें तांणी आमकां प्रॉमिस दिल्लें आसा आनी ते करतले, म्हाका गॅरंटी आसा ती. हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सगळ्या तालुक्यांनी करपाची गरज आसा. आमी म्हणटा आमी सेंटर प्रत्येक तालुक्यान किमान एक तरी उगडचे अशें आमी आग्रो धरता. ताचे फुडें आमी आमची टीम वर्क करता. सर ही टीम काम करीत आसतना आमकां तांचोय सपोर्ट जाय. पेंटेरा सारकिल्यांचोय CSRतल्यान कॉन्ट्रिब्युशन एवरी इयर आमकां ते दितले हाजे आमकां एक आशा मागुया. आनी तांणी आमकां हेंय केला, एक्सेप्टूय केला की आमी एवरी हे तुमकां ह्या वन टायम न्ही तर आमकां प्रत्येक वर्सा ते आमकां दिवपाचें तांणी एक आश्वासन दिल्लें आसा आनी ते आश्वासन पाळटलें अशें म्हाका ताचें दिसता. ताचेच बरोबर VM प्रभुदेसायन आनी एक म्हाका प्रॉमिस केलें की तुमकां सगळ्यांक सांगता नॅशनल लेवल एक इनडोर स्टेडियम सद्या पेड्यान बांदपाचो ठरयला. मदीं हे नॅशनल गेम आयल्या कारणान तांची खर्चाचे मातशे मॅचिंग जायना जालें म्हणून ते मातशे फाटल्यान पडले. कारण लॉट ऑफ मनी दे हॅव टू पुअर इट फॉर द नॅशनल गेम्स. crores of rupees they have poured for new infrastructure which they are going to have it during the national game. 37 games दिसता म्हाका काय 38 गेम तांणी ताजे नॅशनल गेम्स परफॉर्मन्स करपाचें ठरयला आनी ताजे खातीर तांकां खूब पयसो थंय घालचो पडलो. आनी ताजे मुळे मातसो ते म्हणून लागले मातसो तुवें हे घेवपाक जाय. इमिजिएटली वील स्टार्ट दॅट वर्क ऑल्सो. आनी एक नॅशनल लेवलचो इनडोर स्टेडियम फॉर जिमनॅस्टीक हांगा पेड्यान सुरवातीक जातलो. मागीर हांव ताका तो जाल्या नंतर सावथाकूय एक करपाक लायतलो. आनी प्रत्येक तालुक्यान एटलिस्ट मिनी एक ल्हानसो एक स्टेडियम आसचो सो दॅट प्रत्येक भुरग्याक ताची फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिवचे इतले म्हजे आमचे सगळ्यांचे स्वप्न आसा.